प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 3रो वोड 20 आनी 21. Mark chapter 3 verses 20 and 21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी जेजू एका घरांत गेलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकठावलो की जेवंक पर्यंत तांकां फुरसत नासली आनी ताची मोत फिरल्या अशें लोक म्हणटा देखून ताची सोयरी हें आयकल्या उपरांत ताका धरून हाडूंक भायर सोरली. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचतां की जेजू आपल्या 12 शिसांक वेचून काडल्या उपरांत तो आतां घरा येता. ताका मातसो विसव घेवंक जाय. तो शिसां बरोबर आहा. पूण कितें घडटा भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू घरान आसा लोक ताच्या फाटल्यान येता. लोकांक ताचें उतर आयकोंक जाय. जेजू ज्यो मिलाग्री कोत्ता, अजापां कोत्ता तें तांकां पळोवंक जाय. म्हणटच भाव भयणीनो जेन्ना जेजू घरा येता आतां कितें घडटा, थंयचो लोक इतलो भरून आसता की जेजूक जेवपाक पासून आपल्या शिसांक जेवपाक पासून वेळ ना. आनी ही खबर जेजूच्या फामिलीक पावता आनी जेजूची फामील थंयसर येता. कित्याक सगळे लोक म्हणटा की ताची मोत फिरल्या. भाव भयणीनो जेन्ना जेजून आपल्या शिसांक वेचून काडलेले ताचे पयलीं तो खूब मिलाग्री कोत्तालो. जे धर्माचे लिडर आसले, फारिजियो, धोमशास्त्री, ते जेजूच्या फाटल्यान आसले. ताका जेजूक त्रासान घालपाक आनी जेजूक जिवेशी मारपाक पासून ताणें तयारी केली. कित्याक जे जेजू कोत्तालो तांचे आड कोत्तालो. म्हणजे तांची संवय आसली की जें ताणें बरोवन दिलां. मोसेसाचो कायदो एक आसलो, पूण मोसेसाच्या कायद्या वयर त्या लोकांनी, त्या धोमशास्त्रांनी, फारिजियांनी इतलें बरोवन दिलेलें की आतां तांकां सजमणी आसली की जें ताणें बरयलां त्या धोमशास्त्रांनी, फारिजियान बरयलां तें जेजून करूंक जाय, सगळ्या लोकांनी करूंक जाय. लोक कोत्तालो, पूण जेजू तांची खबर, तांच्यो सगळ्यो खबरो करपाक तो तयार नासलो. जेजूक कसलीच खोशी नासली ह्या धर्माचें काम करपाक. आनी जेजू लोकांक सत शिकयतालो. लोकांक बरे भाशेन जें देवाचें उतर आसा तें शिकयतालो. आनी तो सत शिकोवन तांकां पिकोणी दाखयतालो, तांकां अजापां दाखयतालो, तांकां सगळें बरें कोत्तालो. आनी आतां भाव भयणीनो हें सगळें करून आतां धर्माचे लिडर जेजूचेर आड येतात आनी आतां ताची फामिलूय ताचेर आड येता. कित्याक आड येनात पूण ताका जेजूचेर एकदम हुस्को पडला. कित्याक जेजू आतां जेवयना, तो आपलो विसोय घेना, ताचें शिस्त ताचे बरोबर आसा, लोक ताचे बरोबर आसा. आनी आयज भाव भयणीनो आमी पळयता की धर्माचे लिडर ताचेर आड आसात, ताची फामील ताका घेवपाक येयल्या, जेजूचें शिस्त थंयसर आसा, लोक ताचे कडेन बोल्ला. आनी जेजू कसलोच हुस्को घेना. तो आतां लोकां फाटल्यान धांवता, लोकांक आपली शिकोण दिता, तांकां बेकोणी दिता, अजापां कोत्ता. कित्याक जेजू ह्या संवसारान फकत आपल्या बापाची खोशी करपाक येयलो. भाव भयणीनो जेन्ना आमी पळयता की जेजूच्या जिवितान कितें घडटा तें, जेजूच्या जिवितान एक पार्टी जेजू कितें करतालो, जेजू फकत आपल्या शिसांक तो बरी खबर दितालो, लोकांक बरी खबर दितालो. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी पळयता की जेजू जेन्ना आपल्या लोकांक शिकयतालो, बरी खबर दितालो, कितें घडटालें, लोक थंयसर जो धर्माचो शिकोण दिताले हे फारिजियो आनी धोमशास्त्री ताका सोडून आतां ते जेजूच्या फाटल्यान लागलेले. जेन्ना जेजूच्या फाटल्यान लागतात ते आतां कितें घडटा भाव भयणीनो, आतां लोक थंयसर जेजूच्या फाटल्यान लागतात, तांकां शिकोण मेळटा, अजापां दिसता. आनी आतां धोमशास्त्री एकदम खोतीबारीक जातात. हे फारिजियो खोतीबारीक जातात, हे धर्माचे लिडर खोतीबारीक जातात. कित्याक लोक तांकां सोडून वेता आनी जेजूच्या फाटल्यान लागतात. ते जेजूक जेशी मारूंक सोदतात, पूण जेजू कसलोच हुस्को ना. जेजू आयला आपल्या बापाची खोशी करपाक. आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमकां क्रिस्तांव म्हणटा, आमी खरेंच जेजूचे फाटलादर म्हणटा, आमी खरेंच जेजूचेर भावार्थ दवरता हें आमी म्हणटा, तर भाव भयणीनो आमी खरेंच
जेजूचें काम कोत्तांगाय, जेजूचें राज फुडें सरपाक आमी वावुरतांगाय, ओ फकत आमी जेन्ना आमकां वेळ मेवता आमी मिसाक वेता, आमी इगर्जेन वेता, आमी तो आमचो धर्म कोत्ता, आमचें जें ऑब्लिगेशन आहा तें कोत्ता आनी तेज्या उपरांत आमी आमचें जिवीत सारता. भाव भयणीनो, आमकां खरेंच जेजूचे पाटलादार म्हणूंक जाय जाल्यार, आमी खरेंच क्रिस्तांव म्हणूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमकां गरज देवाचें उतर, जें देवाचें उतर सांगता, पवित्र आत्मा आमकां धीर दिता, तें आमी करूंक जाय. कित्याक भाव भयणीनो, ह्या संवसारा उपरांत आमी साश्टीचें सूख भोगूंक जाय, स्वर्गार सूख भोगूंक जाय जाल्यार तो आमी कितें करूंक जाय? आमी देवाच्या उतरान रिगून रावंक जाय, आमी देवाचें उतर पाळूंक जाय आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आमी वावरूंक जाय. पूण आयज आमी कितें कोत्ता? आमी फकत धर्म कोत्ता, जे आमी आयतार दीस वेता मिसाक, आमी थोडे मागणे कोत्ता, थोडो तेर्स कोत्ता, पूण आमी खरेंच क्रिस्ती जिवीत जियना. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच क्रिस्ती जिवीत जियना, आमच्यान म्हणूंक जायना की आमी पाटलादार जेजूचे, आमी क्रिस्तांव म्हणून आमकां म्हणूंक जायना. पूण आमी खरेंच देवाच्या उतरान रिगून आसात जाल्यार, खरेंच आमी देवाचें उतर पाळटा आनी खरेंच दुसऱ्यांक शिकयता जाल्यार, दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिता जाल्यार, तेन्नाच की भाव भयणीनो, आमच्यान सगळें जें बरें आसा देवाच्या उतरान आनी ज्या जेजूच्या राजान आमकां तें जेजून घडोवन हाडलां, तें आमच्या जिवितान आमकां घडोवन येतलें, फावो जातलें आनी आमी खरेंच एक जैतिवंत जिवीत फकत ह्या संवसारान जियेचें ना, पूण एक दीस आमी सासणाच्या सासणान आमी जेजू बरोबर जियेतले. आयज भाव भयणीनो, एक खिरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया, जें आयज आमी आयकलां, आनी आमी आमच्या जिवितान ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आयजतान आमी भावया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.